परत एकदा सांगता पळय नाहक बदनामी करपाचो हो प्रकार आसा त्या खातीर म्हणजे केन्नाच माझ्या फॅमिली मेंबर माझ्या ॲडमिनिस्ट्रेशनान केन्ना ढवळाढवळ करूंक ना त्या खातीर जे लेटर एनी हांव कोणी पीएमाक बरयलें आसत ज्याची दोग जाणांची नांवां आसात तांकांय बी हांवें DGPक सांगलां की आफोन हाडून तांची इन्क्वायरी कर सकयल कोणी सायनी मारलेल्यो आसा खोट्यो काय खऱ्यो तांचेय बी त्यांची विचारपूस कर त्यांच्याकडे कोणी बाबा खऱ्याच पद्धतीन मागला आसत आणि अशा पद्धतीन जर कोणी खरेंच केला आसत जाल्यार ताका जे आसा पळय न्ही टॉलरेट करून घेतले वयचे ना तेंचेर पनिशमेंट ही नक्कीच जातली त्या हांवें DGPक ऑलरेडी सांगलां की त्या दोगांच्या सयत ज्यो सायनी कोणाच्यो फेक दिसतात तांकांय हाड तांच्याकडे इन्क्वायरी कर आणि हांची काउंटर कंप्लेनो जाल्या आमच्या सायनीन म्हणून ऑफकोर्स ज्यांच्यानी काउंटर कंप्लेन केला त्या खातीर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा थोडे पॉलिटिकली मायलेज घेवपा खातीर अशा पद्धतीच्यो कंप्लेनी करपाक लागलेले आसा पुराय हांव आजुनूय सांगता माय ॲडमिनिस्ट्रेशन इज एन क्लियर ॲडमिनिस्ट्रेशन अशा पद्धतीच्यो केन्नाच घोळ जे आसा हे सहन करून घेतले वयचे ना त्या कोणायक हांवें पयरूय सांगलां की इधर त्या DGP कडेन ते कंप्लेन करूं येता किंवा म्हाजे कडेन कंप्लेन करूं येता हांव हे टॉलरेट केलो वयचलो दिल्ली लेटर पावला काय ते बेश्टे आय डोंट नो म्हाका खबर ना